आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. दुबळ्यांक पांयांतला मस्तीतेल्यानं आणि देशाच्या गरिबांक नास करूंक सोदतेल्यानं हे उतार ऐका. तुम्ही म्हणटात, आमी धान्य विकच्याक आमास केदना सरतली? आमी गहू विक्र्याक घालच्याक साबत केदना सोमतलो? आमी माप उणे करतेल्याव आणि मोल सडयतेल्याव, फटकिऱ्यो थागड्यो वापरून फसयतेल्याव. रुपेन दिवन आमी दुबळ्यांक विकती घेतेल्याव आणि वानाची जोडी दिवन गरिबांक विकती घेतेल्याव. गवांचे पोल पर्यां विकून आमी दूड करतेल्याव. सर्वेस्परान जाकोबाचे वडविकेच्या नांवान असो शपथ घेतला, तुमची सगळी कर्तुवां हांव केदींच विसरचो ना. देवाचे उतार हे. सांत पावलान तिमोथेक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. तर पयले सुवातेर समेस्त मनशां पासत देवाक आमी मागणी, प्रार्थना, विनत्यो आणि उपकार स्तुती भेटयचय म्हणून हांव वत्ताय करून सांगतां. तशेंच आमी शांतीभरीत आणि सर्व रितींनी धार्मीक आणि मर्यादेचे जीवन सारिशे राया पासत आणि अधिकाराच्या हुद्द्यार असलेल्या हेरा समेस्तां पासत मागी जाय. तसले मागणे आमकां सहज जाल्ले आणि देवा आमच्या सडवंधराक ते मानवता. कित्याक समेस्त मनशांनी थारान जोडी जाय आणि स्वताची वळख घेसय म्हूण ताची अपेक्षा. देव एकलोच, देव आणि मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच, तोच मनीस जाल्लो जेजू ख्रिस्त. हाणें समेस्त मनशांक थारान दिवचे खातीर आपणाकच बली कसो भेटोवन दिलो. ह्या स्वताची रुजवात देवान नेमलेल्या कालार दिली. ह्याच खातीर म्हाका धर्म प्रचाराक आणि धर्मदूत नेमला. हांव सांगता ते सत, फोट न्हय. म्हणजे खऱ्या भावार्थांतय हेर जातींच्या लोकांचो धर्म शिक्षक म्हाका नेमला. हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग झगडी पयस करून आपले नितळ हात मागण्यांक उबारी जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आणि ताका आसलो एक कारभारी. हाणें ताची आस्त विबाडल्या म्हूण धन्या लागीं फिर्याद गेली. धन्यान ताका आपोवन म्हणलें, हें कितें हांव आयकतां? तुज्या कारभारीपणाचे सगळे लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारभार चलोवंक जायना. तवळ तो कारभारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा. हांव आतां कितें करूं? खोंडू, म्हाका त्राण ना. भीक मागूं, म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटास कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें. हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धन्याच्या रीणकार्यांक एक एकल्याकच ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धन्याक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारभारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बस वेगी आणि 50 म्हूण भरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गोणी गहू. कारभाऱ्यान ताका म्हणलें, घे तुजें करारपत्र आणि 80 म्हूण भरय. त्या अनितीच्या कारभाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हणयेत. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमचे संवसारी ग्रेस्तकाये मुखांत्र तुमकांच इश्ट जोडून घेया. ती तुमकां उपकारा पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करतले. जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतींनी अनितीचो तो व्हड संगतींनी अनितीचो. जर फटकिरे ग्रेस्तकायेचे चालवानेंत तुमी पातयेनेंचे जाले नात, तर खरी ग्रेस्तकाय तुमचे अधीन दिवंक
कोण तुमकां पातयेत? आणि जर पेल्याक संबंध जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेवचे जाले नात, तर तुमचेच मन कितें आसा तें कोण तुमकां दीत? खंयच्याय साकरान दोग धन्यांची साखरी करूंक जायना, कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा एकल्याक लबदोन दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देवाचे उतार हे